काँग्रेस पार्टीचे 108 BLN आयज रेजिग्नेशन दिल्लें आसा इलेक्शन कमिशनाक आणि आयजूच नॅशनल प्रेसिडेंट जे खरगे आसात ते पावता गोंयांत आणि तांच्यांनी आयची जी गोवा काँग्रेस कमिटी आशिल्ली GPCC तांच्यांनी BLN खातीर आणि BLO खातीर ही जी म्हाका दिसता BLN खातीर जी एक मिटींग आसा ती ऑर्गनायज केल्ली आसा आणि ताज्या पार्श्वभूमीचेर आयज सांजची मिटींग जाल्या सकाळी हे रेजिग्नेशन मास रेजिग्नेशन आमकां पळोवपाक मेळटा. तातूंतले एक BLA आमच्या बरोबर आसा ॲशली बाब फ्रॉम वाळपय कॉन्स्टिट्युएन्सी. ॲशली आयज म्हाका दिसता हो एक मोठे डिसिजन आसा 108 टोटल रेजिग्नेशनां एकाच दिसा. सो देर इज नॉट अ कोइन्सिडंट. हे सगळे एकाच बरोबर दिवप हे म्हाका दिसता खंय ना खंय तरी एक प्लॅन आशिल्लो. आयच्या दिसा दिवप हे कित्या खातीर जालें? आयच्या दिसा दिवप अशें तें नासलें, आयच्या दिसा अशें दिवप. पूण म्हाका आतां पळय, जेन्ना मरे कितें आसता तुका जेन्ना एक पार्टी वाळपय म्हटल्यार इट इज यू नो वॉट इज मेजर आणि वाळपय. काँग्रेसी खातीर खूब मेजर. बरोबर. काँग्रेसी खातीर जेन्ना आमी काम करता पळय, जेन्ना राष्ट्रीय 2.5-3 वर्सां, दॅट टू वेन यू हॅव अ स्ट्रॉंगस्ट अँड पॉवरफूल as they say. I don't say that he is powerful. Actually, don't say that the president is powerful. कित्याक हांव काम करता. बरोबर. कळ्ळें तुका, हांव काम करता. 2.5 वर्सां जाली, 5 वर्सां जाली हांव काम करता. पूण कितें जेन्ना पळय तुमचें कितें आसता ज्या पार्टयेचें, तेन्ना जर तुमी त्याच मनशांक जर काम करता, तांकां जर हे घेयना, कॉन्फिडन्सान घेयना, ना म्हणून कोण इंडक्शन जाता आतां पळय वाडपय, कोण लिडर ना. काँग्रेसचो कोण लिडर आहा? सगळेच लिडर. तुझे पर्सनली आयज हे रेजिग्नेशन दिवपाचें कारण तुका जर विचारलें जाल्यार कितें आसा? म्हाका एक पॉयंट बाय सांगू शकता का? माझे पर्सनली तुझे सांगत जाल्यार माझे आय एम डिसअपॉइंटेड बिकॉज आय हॅव वर्क फॉर द पार्टी फॉर लास्ट सेव्हरल इयर्स इन वालपय. हांव म्हणना व्हडलो लिडर, दिल्लीसून येयला, मागीर आनी स्टेट लेवल हे म्हणून, बट आय हॅव वर्क इन वालपय. पूण आनी म्हाका हांव जाणा हांवें पार्टी खातीर कितें केलां, कशें केलां, आनी वाळपय हे हितून कितले डिफिकल्ट जाता ऑपोजिशन पार्टीची मिटिंगी सुद्दां घेवपाक. ते हांवें म्हाज्या स्वता घरान घेतल्या. म्हाज्या घरान म्हटल्यार ॲशलीच्या घरान म्हटल्यार मातशें कोण हातूय हे करूंक वचना. कळ्ळें तुका? सो ते हांवें घेतलेले करून मिटिंगी घेतलेल्यो आसा. मागीर हांव एज अ ओन म्हणजे BLA म्हणजे हे आसलेलो. सो आतां तेंच्यांनी आतां प्रेसिडेंट जेन्ना येयला तितून आमकां मागीर न्यू कोण लिडर येयलाय म्हणटा जाल्यार आमकां कांय ते कोणें सांगोंक ना. सो पहिली गोष्ट तुझे एक नाखुश आसा कारण काय सांगिना किंवा तुमकां कॉन्फिडंटान घेना, हे एकूच रिजन आशिल्लें रेजिग्नेशन दिवपाचें ऑर आनीक कितें आशिल्लें? ना, म्हाज्या हिसपान तरी हेंच रिजन आसलेलें. बट मागीर तुमी उलयले प्रेसिडेंटा कडेन हेच्या बाबतीन केन्ना उलयल्ले आसा तुमी की बाबा अशें तुमी चलता ते आमकां आवडना, कितें उलयल्ले आसा? ना, हांवें तरी स्वता हांव खरें सांगता म्हटल्यार हांव उलोवंक ना प्रेसिडेंटा कडेन. सो आतां तुमी म्हणटाय तशें कोण तरी तुमचो कोण म्हणजे लिडर, न्यू लिडर वाळपय येयला, हो इंडक्शन जाला म्हणटा पळय. पयलीं कितें आसता, कोण तरी लिडर आसता न्ही. नो एज अ BLA तुम्ही आता पार्टीचे स्ट्रक्चर असता एक की पार्टीन बाबा एक हायरार्की असता, तुम्ही तांकां लेटर बरोवपाक शकता. तुम्ही पार्टीचे मेंबर अजून आसा की रेजिग्नेशन दिलं? ना, पार्टीन म्हणजे एज अ काँग्रेसमॅन अजून आसा, पूण एज अ BLA हांवें रेजिग्नेशन दिल्लें आसा म्हाज्या आयज. एज अ पार्टी म्हणून तुम्ही लॉयली पार्टी बरोबर आसा अजून. सो ते स्ट्रक्चर असता की तुम्ही प्रेसिडेंटाक बरोवप आसता ऑर बाकीचे तुमचे ऑफिसर्स आसा तांचे कडेन बाबा अशें चल्लां ते आमकां मातशें ब्रीफ करा, अशें कितें तुम्ही पयलीं बरयला की डायरेक्ट तुम्ही वचून रेजिग्नेशन दिल्लें? ना, हांवें तरी वचोन अशें कांय बरोवंक ना. पूण हांवें ऑलरेडी रेजिग्नेशन म्हाजें आसा पळय तें म्हाजे हितूनसून दिल्लें आसा. कित्याक म्हाका तरी दिसता पार्टी इज नॉट सिरियस एटलीस्ट इन वालपय. नाही, बट ते सिरियसनेस दाखोवपाक तेच म्हणटा की तुम्ही ऍटलीस्ट पार्टी कडेन उलयल्या केन्ना कित्याक अशें चल्लां. कारण पार्टीचे तुम्ही जेन्ना म्हणटा तेन्ना आपल्या पार्टी कडेन उलोवन पयलीं सॉर्ट आउट जाता जाल्यार पळोवप अशे तरेचे एक जे आसता अरे ती. पळय, सो कशें आहा, आतां हांवें पयलां स्वता 4.5-5 वर्सां अमित सर आसलो एज अ प्रेसिडेंट, तेन्ना ही यूज टू कम, उलयता यूज टू टेक मिटिंग्स. आनी जे कशें बे भाशेन जावंक जाय आसलें वाळपय तें आमचें काम चालू आसलेलें. तो एक लिडर सोडला जाल्यार कोणूच लिडर येना मरे. तुमकां अमिताक काडलो म्हणून राग आसा? पळय कितें आसा, खरें उलोवपाक. हय तुजें सारकें. पळय, अमिताक काडलो म्हणून राग अशें ना. प्रेसिडेंट पोस्ट आसता न्ही, तो कितें तुका तो लायफ टायम न्ही. बरोबर, हें जाता, चेंज जायत आसता. खूब येयले, खूब गेले. पूण कितें आहा, म्हाका तर दिसता जेन्ना अमित सर आसलेलो वाळपय तेन्ना ताणें खूबच सिरियसली घेतलेलें, मनार घेतलें आनी बरें काम चलतालें. त्या कारणान आमी सुद्दां उमेदीन बरें काम करताले
आनी आमच्या अजूनय चालू आसा, पूण आतां खंय ती म्हाका सिरियसनस ती दिसना खरें सांगचें म्हटल्यार. सो तेका लागून म्हाका खंय तरी दिसलें बाबा हें कितें तें सारकें जायना. सो आय हॅव डिसायडेड टू रिजायन. हातूर आणि एक गोष्ट अशी दिसता की आयच्या दिसा, कारण तुम्ही जर पार्टीचे लॉयल म्हणता जाल्यार खरगे जेन्ना तुमचो नॅशनल प्रेसिडेंट त्याच दिसा 108, आता 108य कोइन्सिडेंटली एका दिसा एका टायमार दिवं शकना. इट इज प्लॅन, खंय ना खंय तरी कळटा, हातूर बद्दल काय दुबाव ना. देन पार्टीचे लॉयल्टीचेर प्रश्न येता असो दिसना की तुम्ही लॉयल पार्टी बरोबर ना किंवा एका मनशा बरोबर आसा अशें दिसना. पळय कशें आसता ना मरे, तूं म्हणटा लॉयल पार्टी वांगडा आसता. पार्टी वांगडा लॉयल आमी आसात, ना न्हू अशें. पूण कितें आसा, पार्टी वांगडा लॉयल आसतना पार्टयेन खंय तरी आमकां सगल्यांक विचारून बाबा कॅन्डिडेट बरोबर, आसा. बरोबर. जेन्ना पळय आमी पळयता की जेन्ना कोण आतां 4.5 वर्सां आमी पळयलां जे कोण काम करताले पार्टये खातीर तेंच्यांनी लॉयलिटी दाखोवंक नासली, मागीर तांकां भायर मारल्या मरे पार्टयेन. मागीर आनी लॉयलिटी खंय उरल्या, म्हणजे तांकां घेयना आनी आमच्या असल्या बारीक हांकां देर इज नो व्हॅल्यू इन द पार्टी. कसो जालो न्हू. फाटल्या दिसांनी आतां इतल्या जाणांनी काम केलें तर तुमकां खबर, हांव नांव घेयना कोणे कोणे काम केलें, कितले वर्सां बोबो मारले. जेन्ना वेन काँग्रेस वॉज झिरो इन गोवा आफ्टर द डिफेक्शन, आतां 6.5 म्हयने आहा म्हटल्यार कोण तरी येता. कोण तरी म्हणिना, ही इज अ लॉयल काँग्रेसमॅन गिरीश चोडणकर, रिस्पेक्ट. पूण 6.5 म्हयने आसा म्हटल्यार कोण तरी येता, म्हणजे प्रेसिडेंट तुमी चेंज करता, सॉरी फॉर द वर्ड, कोण तरी प्रेसिडेंट चेंज करता आनी जे पार्टयेन काम केल्ली 4.5 वर्सां तांकां तुमी भायर मारता. सी एक्चुअली हांव तुका वळखता पर्सनली, कारण एज अ यूथ तू कशें काम करता हे परत आनी कोणाक सांगपाची गरज ना. बिकॉज तुजें काम सगळ्यांनी पळयल्लें आसा आनी ज्या तिडकीन तू रॉंग हा ताच्या खातीर काम करता हे आमी पळयल्लें आसा. ताजे बद्दल काय हे ना. सो क्वेश्चन अरायज जेन्ना अशे तरेचे 108 वांगडा जर रेजिग्नेशन दिता, हो प्लॅन केन्नाच्यान जातालो? कारण आशिल्लो हो प्लॅन, बिकॉज प्लॅन कितें आशिल्लो तें म्हाका तशें कांय भितुरलें कांयच खबर तुवें ना. केन्ना टू ठरयलें? बी फ्रँक, हांवें म्हाज्या मनान जेन्ना काल अशें म्हाजें आसलेलेंच चालू आसलें, पूण म्हाका म्हणजे आतां सर खारगे सर जर येयला आनी जर म्हटल्यार येयला आमकां कांय इन्फॉर्मेशन ना, वॉट इज द रिजन. जर बीएलए खातीर आसा आनी तुमकां इन्फॉर्म ना, दॅट इज व्हॅलीड पॉयंट की तू सांगता valid ते point. खूब व्हॅलीड पॉयंट आसा. म्हाका दिसता तुका आमकां मरे कितें आहा, म्हाज्या हिसपान तरी लॉयलिटी मॅटर्स द मोस्ट. लॉयल्टी. सो म्हाका लॉयल्टीकीन वयर अशें म्हणजे विथ पार्टीक रिस्पेक्ट आसात रे, दॅट इज, आनी पार्टीनूच त्या तरेन दिवपाक जाय. आनी पार्टयेन त्या तरेन दिवपाक जाय. नाल्यार तुमी जेन्ना पार्टी बाबा बॅड फेसानसून वयता तेन्ना तुमकां ते बारीक बारीक कार्यकर्ता, बारीक बारीक हे तुमकां ते उगडास येता तेंचो. आनी जेन्ना तुमकां दिसता बाबा आतां एक वारें व्हांवता, कोण तरी ते वारें करून गेला 4.5 वर्सां, आनी तेन्ना तुमी त्या पार्टयेच्या मनशांकूच जावं ते हांकां तुमी कांयच सांगना. आनी वाळपयन जरी कांयच ना वाळपय. एक प्रश्न की एक लास्ट प्रश्न विचारपाक, मिलिंद प्रभूचे इंडक्शन जालें, तुम्ही म्हटलें की तुमकां खबर ना, म्हाका सांगूंकय खबर ना. ना, पर्सनली म्हाका खबर. बरोबर ना, हांव मानू शकता, कारण खूब आमी काय ते खूब लास्ट मोमेंटाक कळिल्ली अशी गोष्ट आशिल्ली. सो तुमकां एक्सेप्ट आशिल्लें की ना एज अ बीएलए, आनी तूं कार्यकर्त्यां कडेन तुजें डायरेक्ट कनेक्ट आसता कार्यकर्त्यां कडेन, तुमकां आवडलें की ना, एक्सेप्ट आशिल्लें की ना? पळय एक्सेप्ट आशिल्लें अशें ना. पार्टी इज वेलकम फॉर एवरी वन. पार्टयेन सगळ्यांक येवपाक रायट आसा. पूण कितें आसा, जेन्ना कोण तरी इतल्या वर्सां काम करता आनी कोण जर भायरसून बायपास करून येता, सो आमी म्हणिना घेवचें न्हू, पूण तें हर्ट जाता काय ना. सो तें मातशें आमकांय हर्ट जाल्लें आसा, टू बी फ्रँक. बरोबर. म्हाका हर्ट जाल्लें आसा. हांव दुसऱ्यांचें नको तांकां हर्ट जाला काय ना तें, पूण म्हाका हर्ट जाल्लें आहा. एक गोष्ट ऍक्च्युअली तुमी खूब बरी सांगली आनी म्हाका दिसता हाजेर आमी सोंपोवपाक सोदता, ती म्हळ्यार जेन्ना इतले वर्सां 4.5 वर्सां कोण तरी काम करता त्या सेवकांक म्हणटा हांव, कारण हे जे बीएलए आसा किंवा कार्यकर्ते आसा जे पार्टे खातीर, बीजेपी, काँग्रेस किंवा खंयची पार्टी आसतली, पार्टे खातीर मना पासून काम करता, तांकां कॉन्फिडन्सान घेवप भयंकर गरजेचें आसता. आनी काँग्रेस सारकी पार्टी जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना खूब गरज आशिल्ली की बूथ लेवलाचेर काम सुरू जावपाक जाय आशिल्लें. जशें एसली सांगता त्या भाशेन म्हाका दिसता अजून पर्यंत हें काम सुरू जाल्लें दिश्टी पडना. इतल्यान तांकां लिडर खबर आसपाक जाय आशिल्लो, ती गोश्ट तांकां खबर ना. तांकां आयची जी मिटींग आशिल्ली त्या मिटिंगेक तांकां इन्विटेशन ना, आनी असल्या टायमार एक फ्रस्ट्रेशन हें नक्की येता. एंड म्हाका दिसता की एशली सारकिले जे यूथ आसा जे काम करता एका पार्टे खातीर, पार्टेनूय तांच्या खातीर दिवप आसता आनी तांचे जे एक लॉयल्टी आसा ती तांचे कडल्यान आसतली अशें पार्टी व्यक्त करता, किंवा पार्टी कडल्यान तुमकां येता आसतलें की तुमी लॉयल रावचे किंवा बाकीच्यो गोश्टी. पार्टी what मरे next? What next? वॉट नेक्स्ट म्हटल्यार काय ना.
विरोधान हांव आसात, आदी आसलो, आता आसा आनी फुडें आसतलो. काँग्रेस पार्टीन आसतलो. विरोधान आसतलो. काँग्रेस पार्टी म्हणून न्हू, आता सद्याक विरोधान आहा न्ही हांव. काँग्रेस पार्टीन आसतलो काय ना तेचे ना, काँग्रेस पार्टी म्हणजे हांवें तुका सांगलें न्हू, म्हाजें काम कितें, हांव काम करता एज अ ऑपोजिशन रायट नाव. तशें ऑपोजिशनान हांव आसतलो. तुझ्या सारकिलो लिडर आमकां फुडें असेंब्लीनी पळोवपाक मेळपाक जाय. थँक्यू एशली बाब, देव बरें करूं. थँक्यू Nice meeting. थँक्यू. तुम्ही पळयतात GNH. Empowering tribal entrepreneurs in Goa. The GTEGP scheme by EDC Limited provides financial assistance to support self-employment and business ventures among tribal communities. Age limit 18 to 45 years. Project cost up to 25 lakhs. 40% capital subsidy. Margin just at 5%. Call today 7720047279. Apply today at EDC to grow your business.